मणकामती कार्यावळींक तुमकां समेजता माय मोगाचो आनी कुरबी वरी तियोकार पिसुळलेलीं फुलां वो लॉरी ट्रॅव्हल्साचो तियात्र हाणें ह्या कोरेजमाच्या काळांत 50 प्रयोग केले आनीक ह्या खुशालकायेच्या सुमयार ताणें सगळ्या ताच्या कलाकारांक एक भोवमान कसो दिलो. म्हजे बरोबर आमचो तांतलो एक कलाकार तारी आसा. तारी बाब तुका मागीर मोगाचो येवकार. आयज एक वेगळेच पद्दतीन ह्या तियात्राचे 50 प्रयोग जाल्यात म्हणटच ह्या तियात्रांत तूं एक भागिली कसो वावुरता आसतना तुजी खुशालकाय आमच्या ऑडियन्साक सांगचो ना. पयले सुवातेर हांव लॉरी बाबाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण ह्या तियात्रान हांव एका पाद्रीची भुमिका करता आनी हो म्हाजो पाद्रीचो रोल सगळ्यांनी मानून घेतलो. सगळ्यांनी म्हाका वाखाणलो पाद्री भावांनी माद्रीनी म्हाजे फॅन सगळ्यांनी हो रोल एकदम बरो जालो आनी म्हाका लॉरीन हो रोल पयलोच सांगलेलें म्हाका इन एडवान्स एक पाद्रीचो रोल म्हणून. सो हांवें इन एडवान्सूच म्हाजें प्रिपरेशन केल्लें ह्या रोलाक लागून आनी म्हज्या कलेंतल्यान हांवें तो रोल साकार केलो. खरेंच तुका परबीं एके वाटेन म्हटल्यार एक हिंदू भाव आसुनूय ताणें एक पाद्रीची भुमिका बरे भाशेन हाताळल्या. म्हाका दिसता ताचो एक धाकटोसो क्लिप आमी पळोवया आनी मुखार या. जर तूं भुरग्याक कुसव्यान 24 मागतले जाल्यार ताका रोसता कित्याक आनी रोसला जाल्यार ताका 24 मागताय कित्याक अशें करून दादले आनी चेडे तितलेच गुन्यांवकारी. म्हज्या सांगाताक आंतोनेत द मायना आंतोनेत बाय लॉरी ट्रॅव्हल्साच्या ह्या तियात्रांत तूं एक भुमिका करता तर हे भुमिकेचेर तूं कितले पासून खुशाल आसा. हांव खूब खुशाल आसा कित्याक हे पावट हांव पिशाची भुमिका करता तातूंत हांव भरपूर लोकांक हांसयता आनी म्हाका ती करूंक एकदम उमेद पडटा. कोणे तरी केन्ना येवन सांगलां की तुजी भुमिका बरी जाल्या अशें. हय म्हाका कॅश प्रायज देखून मेळ्ळ्या म्हजी भुमिका बरी जाल्या म्हणून. आणि फारिजेवाची फामी लागून जी दी आसा म्हूण हांव दुख्खी जाता. संवसाराची वासो पर्यंत टेबलाला इकाजाचो केन्ना दिवचो. तू आनी काका तू हांगा कित्याक आयला ता जॉबमाराची उतरां आयको. हांवें तुजो नीज भोग केला डेब्रा आनी तुज्या मोगा फुडार तांचे वखमां जावन आसात वारोलेल्या दूद आसात. अरे बोल को तुजो नीज भोग आणि वचून चुलो आणि वचून आता पडली कशी मारून पाय पडलो. डेस्ट्रिक्ट कोर्ट सांभाळून लोय आमची घरात आलेले मुंचा कप मार करो तुका कसलोच अधिकार ना. ना जाल्यार चड वायट जातलें. तुम्ही म्हाका दुखलून खाला उडयलो हांव ओगी रावलो. हांव वांगडा म्हणून अपमानाच्या उतरांनी तुम्ही म्हाका किडलो तोरी हांव ओगी रावलो.
हांवें आतांच तुका पळयला एक लोंगडो कसो तूं भुमिका करता आसतना ह्या तियात्रांतल्यान तुज्या जिवितांत तुका कितें मेळ्ळां? हो रोल म्हाका लॉरीन बसयला तो म्हाका खूब आवडलो कित्याक हांवें केन्ना तसो लोंगड्याचो रोल करूंक ना आनी तेन्ना लॉरीन म्हाका सांगला हांवें तुका लोंगड्याचो रोल बसयला म्हणून तेन्ना हांव चिंतूंक पडलो हांव हो रोल कसो करतलो काय म्हणून. पूण मागीर प्रॅक्टिसेक देखून हांव तो पांयो बांदून तो प्रॅक्टीस करतना म्हाका संवय जाली आनी जायते लोक म्हाका जो वळखना ते म्हणटात हो ते लोंगड्याक लॉरीन हे पाटी लोंगड्याक हें केलां म्हणून. आतां रोसून भितर आयला तेन्ना देखून म्हाका आपूण चिंतून म्हणलो बोला खडे लोंगडो काय म्हणून तेन्ना ताका म्हज्या सायडीन कोणा तेणी फादरान सांगलें आसतना तो लोंगडो न्हू म्हणून. सो हो रोल म्हाका करून म्हाका एकदम अभिमान वता. खरेंच परबी तुका. थँक्यू. रोसी आल्वारीस म्हज्या सांगाताक आसा. रोसी बाय, ह्या तियात्रांत तूं एक मांयची भुमिका करता म्हणटच एक मांय कशी ह्या तियात्रांत वावुरता आसतना तुजे थोडे अनुभव खरेंच तूं खुशाल जावं उमेदीन? वय हांव उमेदीन हो रोल करता मायचो आनी म्हाका ओदी करून म्हाका ह्यो कॉरेजमानलो हो रोल करूंक बरो लागता कित्याक आतां जायते फावट देवस्पण चलता आनी हांवूय खोशी ना. म्हाका जाय आमचे धर्म बरो वयस चल्लोलो ताका लागून उमेदीन हांव ही भुमिका करता. देव बरें करूं. तुकांय करूं. फ्रँकी गॉन्साल्वीस, तुका परबी लॉरी ट्रावासाचो हो जो तियात्र चलता तातूंत तूं एक वेगळीशी भुमिका करता. म्हाका दिसता सगळो लोक तुजेर कोंत्र जाला आसतलो हे भुमिकेक लागून. हय खूब लोक म्हजे काउंट जाला थोडे म्हाका गाडी देखून मारला इवन मुगेले मायन देखून म्हाका म्हणला हो रोल तुवें कित्याक केला कित्याक हो रोल इतलो नॅगेटीव सो माय म्हजे बेजार जालें बाबा असलो रोल करनाका जाल्यार म्हाका बरो कर. पूण तुका ह्या तियात्रा उद्देशी कितें बरेंपण मेवलां? तियात्रा उद्देशी म्हणल्यार एक मेसेज एक बरी आहा कित्याक हेणें एक बरी मेसेज दिला ह्या भशेना वयल्यान आनीक लोक आतां बिश्टी दुसरी देवास्पणां लागला म्हळ्यार आमी चडशे पाद्री माद्रींक पयस दवरता आनी दुसरे लोकांक जे कोण बिश्टी देवा वयल्यान कोताय हांव म्हणना थोडे लोकूय बरो आहा देवास्पण करपाक थोडे लोक खरें बरो आहा चडशे हे कोण रॉंग मेसेज हें कोताय तांकां आमी हें करूं जायना फकत देवाचेर दवरूं जाय कित्याक देवूच सगलें. देव बरें करूं. थँक्यू तुवें. मारियो मिनेजीस, लॉरी ट्रावासाच्या ह्या तियात्रांत तुवें 50 प्रयोगांक हातभार लायला आनी तूं एक तेजो खोडेगांत खामो कसो वावुरला. तर ह्या तियात्रा उद्देशी तूं कितें सांगूंक सोदता? तातूंत म्हाका कितें जातालें आनी प्राचीन काळाचे तियात्र चडशे पाद्री बाब बरयताले आतांय बरयतात पूण लॉरी मेलोडी किंग बरो पार्थिस येदो व्हडलो सिंगर आनीक ताणें जेन्ना प्राचीन काळाचो तियात्र काडप म्हणजे चडशे ऑडियन्स येता जेन्ना हो तियात्र कमर्शियल आर्टिस्ट जेन्ना तियात्र प्राचीन काळाचो काडटा तेन्ना ऑडियन्सूय चड येता जी मॅसेज दिवंक जाय ती चोडा लोकां मदें वता. नंतर चडशे तुवें पयशे जाल्यार प्राचीन काळाचे जे पळय तियात्र जाता तांकां सिटीनी चडसो लोक जायना म्हणटा मॅसेज जी पळय आसता ती फुली वचना. आतां लॉरीची मॅसेज 50 शो जाता जाल्यार तितलेय कोण पॅक केल्यात सो ऑटोमॅटिकली ती मॅसेजी खूब भायर पडली जायत्या लोकांक मेवली. हांव चॅक करता तुका भिनाका पयलींच सोय पाड पडवाल्यान घामपाची शोगरा तुगे पागार रेडी जाता तुवें कानाक घालूंक ना कितें तुज्या कानाक घालपाचें काय सांगतालो तू उगडा आसूना म्हणून जुबेज पोपीस काड्या सुण्या हावया बिना काम चयता उसकार पसंद मीच मरे तू सगळी थंडी बरी सौंफ
फोबिया घाल तुका सॉंग फोबिया चड कातर म्हणटा कातर इतली सुबेज जाले की कातराची थोडी बोल्या कानांनी थोडी तकले थोडी नाका थोडी कातरां मुडून 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 मरे गेले वकल कॉट झरला सारकी कावार जाला म्हणून ते सुजून सुजून सूज सोगली तुझे गांयदोड्या येयला आनी तुजे गांयदोड्या सूज येवन तुजे गांयदोड्यो सगळी सोल्फां लॅरिक्स तुगे गांयदोड्या भितर घुसकोले ताकले लेजर ऑपरेशन करून बरें हांवें ती तुका मांडो पटली पतून एस बिना चड कातर म्हणटा तूं एक तियात्र म्हण गोवा मॉर्निंग शोआक कातर म्हणटा तातूंत एक म्हण तूं पणीच धांवता पणीस सावड्डे सावड्डेसून पतून म्हणून हिंगसून थिंगा मागीर तेका तुका स्ट्रेस येता कातर उणी म्हण सगळें मला कातर उणी म्हण जायत पाटी तूं सुबेज कातर म्हणटा पण कितें जायत पाटी तूं कितें म्हणटा तें तुका खबर आसना कोडेगान कॉमेडियन आंबट म्हजो गोटिस्ट लॉरीचो पिसोळिल्लीं फुलां ह्या तियात्रांत तूं एक विनोदी भुमिका करता लोकांची काळजां चिकोन घेता आनीक खेरीजपणी आयज आमच्या ऑडियन्सांक हांव सांगूंक सोदतां की आयज लॉरीचे 50 प्रयोग बत्तात आनी ताचो जल्मदीस तुका जल्मदिसाची परबी भेटत आसतनाच तुजे अनुभव आनी तुजी खुशालकाय आमच्या लोकांक लॉरीचो हो शो एक म्हाका चॅलेंज जावन आसली की चॅलेंज म्हणजे की लोकांक कळोंक जाल्लें की कॉमेडियन हांबटो जावं आपणाच्या भावाच्या तियात्रांत नाजाल्यार कोणाच्या दुसऱ्या तियात्रांत तितलेंच मन घालता तितलोच जीव घालता कॉमेडी करूंक आनी हें हांवें लॉरीच्या शोआंत करून दाखयलां आतां ह्या फाटी आनी लोकांक जितलें म्हटलें की 50% 50% शो तुवें उठयलो म्हण ह्या फावटी हें लोकांक ताज्यात म्हाकाच न्हू लॉरीच्या तोंडार वचून सांगलें की हांबटोन इतली कॉमेडी करून तुजो शो 50% तेणेंच ओडून वयलो मागीर एकट्या कॉमेडियन हें म्हटलें हें म्हाका व्हडलें वर हें हांव करून दाखयलें आनी एक चॅलेंज जाल्लें हांव खूब खुशाल कित्याक लॉरीन म्हाका एक बरो ट्रिटमेंट केलो एक सिनियर आर्टिस्ट कसो म्हाका रिस्पेक्ट दिलो आनी आख्या ग्रुपाचे सांगात 40 दीस कशे गेले म्हाकाच खबर ना पण येल रे बाबा एकलो मोर आहे म्हणी याने ऑपरेशन केलं आणि बरी भाषण घर पावला नाही होती वाटेतून मेलाय म्हणे सालू सालू तुका सांगता तू मुगेली सगळी पेशंट धाडायता काय किंवा धाडायला कोण मेले रे ना तुझे पण पाय मेला तू मेला बाय मेला डिस्टर्ब मेले 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 कुत्तो मेले मेले ती एक राती मेलो आहे ती राती रोटाय जाम दितो तिला साइडिक वरते का भितर ती जणकी होय तका पाय पडलो कोण मेले बरी ऑपरेशन इज सक्सेसफुल आणि पोरेकले बाय गेलो ती पोटा खातोरी म्हणून ती खातोरे पोटा द्यायच्या बळीया धोधोली धार काढून कोट तारीख जागा कोट खाताय ऑपरेशन करत असताना कीप गोवा ग्रीन तू जरी तर तोंड बंद ना तू सांबाळ्या केन्ना चुकोन तू आनी तुगे बायल म्हजी बरी येयली रातीची खंयच्या इमर्जन्सी केस तू आपणा चॅक कर की जात म्हणून तुमगे दोगांय सांबाळ्या तुमगे दोगांयचे कुडीचे भितरले ऑर्गन्स पार्ट सगळे खाण हांव मडगांव पिंपळाको बसोन निघतलो व्हेरी गुड दोतोर यस म्हाका ऑपरेशन करून हाडा हांव पाडटा हाडले कित्याक तू सोंवडी जावपा हाय हे कितें गायले रे म्हाका हे मुगेले ऑपरेशनाचे ड्रेस भायले की नायटी गायली मागीर तुवें म्हाका सांगतालो तुका कोणांनी काय ती अरे हे मुगे प्रायवेट क्लिनीक हितूंत हांव एसोल्यो नायटी घाता इम्पोर्टेड गव्हर्मेंट ऑफिसांनी बिश्ट्यो कॉटनाचे दोये पिठा पोतेशी घाताय बुराक पडोल्यो चोय रे ऑपरेशन करता तुका आनी काडपाक गरज ना सईंग उगडल्या पुरो चिरूं मेळटा हे कितें गो तेगे बांदयन काड आनी सगळे शेत तेगे ताश चल वच न्हीद थिंगा चल न्हीद हे सगळे नस कोतली तूं हिंगा गो